Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोयचे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाजी तयारी प्लॅन करपाची तयारी गोंय सरकारान केल्ली आसा आनी थोड्या दिसांनी तो खंय लागू जातलो आनी ह्या टायमाचेर गोंयच्या सरकारान सेंटराक बरोवन घातिल्लें की मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा हाजी पोर्ट लिमिट्स खंय तरी CZMPन दाखोवची न्ही आनी सेंटरान एक मोठो रिलीफ दिल्लो आसा आनी तांच्यांनी सांगलें आसा की हे जे गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन करता तातूंत भितर ते पोर्ट लिमिट्स दाखोवचे ना। एका वाटेन हांगचे जे एक्टिविस्ट आसा आनी जे मुर्मुगांवचे आमदार आसा तांच्यांनी हे डिसिजन वेलकम केला एज अ बिग रिलीफ टू द स्टेट, पूण तांकां खंय तरी मनान दुबाव येता की खंय तरी बॅकडोर एंट्री MPT हांच्यांनी दिल्ली आसा काय की आयज आमी पेपरार वाचलां की सेंटरान आमचो जो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचे बद्दल जो डिमांड घाल्लो, खुबशे एक्टिविस्ट खुबशे सिटिजन्स कन्सर्न सिटिजन्स डिमांड घाल्लो की जो पोर्ट लिमीट दाखयल्लो ड्राफ्ट CZMPचेर तो काडून उडया म्हण, आमकां नाका तो म्हण। थ्रू द बॅकडोर MPT जी MPA जाल्ली आसा तांचो फूटप्रिंट दाखयनाका, दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ओनर्स। सो आफ्टर अ प्रोलॉंग डिले दे हॅव एग्रीड टू रिमूव द पोर्ट लिमिट्स। कित्याक आमकां डावट लागलो, कित्याक महाराष्ट्राचो, केरळाचो, तामिळनाडूचो तांच्या CZMPन तुमी पोर्ट लिमीट दाखोवंक ना, थंय मेजर पोर्ट आसा, जाल्यार गोंयच्या CZMPचेर कित्याक दाखयलें? सो दीस इज अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा। सेकेंडली आमचो जो डिमांड आशिल्लो that it should be prepared on 1:4000 scale, तोय ताणी एक्सेप्ट केलो। इट वॉज नॉट अ बेश्टो डिमांड करूंक जाय म्हण, एज पर द गायडलायन्स ऑफ प्रिपेरिंग कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ताणीच बरयल्लें आसा एज पर गायडलायन दॅट इट इज सपोज टू बी 1:4000। हे दोनूय आमचे डिमांड एक्सेप्ट केले। वी आर हॅपी, बट वी वील कीप अ वॉच, बिकॉज आमकां खबर आसा वो सरकार एंड स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर आदी प्रॉमीस केल्ले आनी कशी मागीर पलटी मारून दे डू एज पर वॉट द क्रोनी कॅपिटलिस्ट वॉन्ट। सो वी वील कीप अ वॉच एंड द बॅटल फॉर गोवा वील कंटिन्यू। निश्चय सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेतलेलो आसा की पोर्ट लिमिट्स फाटी घेतले म्हणून। आमी पयले हे एक्चुअली इलिगल आशिल्ले, पण तरी पासून जे लोकांक तुमी फटोवपाक सोदताले, आय हॅव टू थँक द गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर टेकिंग वन स्टेप विच वॉज एक्चुअली अगेन्स्ट द लॉ, बट एटलिस्ट तुमी आतां ते पोर्ट लिमिट्स काडटा म्हणून। त्या भायर तुमी म्हणलेलें आसा की जे पळय घरां आसा, स्ट्रक्चर आसा तुमी घालचे ना म्हणून, हें चुकीचें आसा। एज पर द CRZ नोटिफिकेशन जी घरां 1901 पयलीं रेगुलायज जावना ती आनी ती रेगुलायज करपा जाय, ती घरां ती स्ट्रक्चरां जे फिशरमॅनाची आसूं नाल्यार रेंजराची आसूं नाल्यार ट्रायबल कम्युनिटीची आसूं, तेंची घरां ह्या स्ट्रक्चराचेर दाखोवपाकूच जाय, कित्याक नोटिफिकेशन आयलां हेंची घरां आनी हेंचो लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करपाक। त्या भायर तुमी प्रॉमीस केल्ले की फिशरीज मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून काडपाक, तो आसून पासून फायनलायज जावना। सो हांव मागता मेंबर सेक्रेटरीक होय जो आसा फिशरमॅन डेव्हलपमेंट प्लॅन पळय तुमी ड्राफ्ट काडलेलो तो कंप्लीट करचो, कित्याक तितून तुमी घरां आयडेंटिफाय करपाचे आशिल्ले, नंबर ऑफ फिशिंग विलेज आयडेंटिफाय करपा आशिल्ले, ते आयडेंटिफाय जावना। त्या भायर जे 46 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ सँड ड्यून्स ते तुमी दाखोवना CZMP प्लॅनाचेर, ते दाखोवचे, कित्याक आमी कांय कायद्याचे भायर कांय आयकना सांगना करपाक, कित्याक CRZ नोटिफिकेशन 2011 म्हणटा गायडलायन्स आसा, एज पर दॅट गायडलायन्स तुवें सँड ड्यून्स, वॉटर बॉडीज, फिशिंग विलेज घरां दाखोवपाकूच जाय। सो हांव मागता गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जो मेंबर सेक्रेटरी आसा, जे जे एज पर द गायडलायन्स आसा ते जे येवचे म्हणून हांव मागता, कित्याक हो नोटिफिकेशन कोस्टल एरिया प्रोटेक्ट करपाचो येयलो आसा आनी ही ऑथॉरिटी हे नोटिफिकेशन राखपाक आनी पाडपाक आसा। सो हांव मागता गोंयचे सरकाराक, गोंयचे मिनिस्टराक आनी डिपार्टमेंटाक हो जो CZMP प्लॅन बरोचो बरो प्लॅन करचो, नाल्यार अननेसेसरी आमकां फुडली चोडवड करची पडटली ह्या CZMP सारको जावना जाल्यार।